पुणेचे बालेवाडी क्रीडा संकुलात जाल्ल्या नॅशनल स्विमींग सर्तीत गोंया खातीर इनामां जिखिल्ल्या सर्तकांक गोवा स्विमींग असोसिएशनान म्हापशा जाल्ल्या कार्यावळीत इनामां दिलीं. गोंयच्या पंगडान 18 पदकां जिखलीं. कार्यावळीक मुखेल सोयरो म्हूण मडगांवचो आमदार दिगंबर कामत आशिल्लो. I am happy that in spite of all this, Goan swimmers could get something like 18 medals. This is something remarkable achievement. आता अण्णा सांगला त्या भाषेत the credit goes to swimmers and their parents. I give first credit to the swimmers and their parents. म्हाका खबर आहा कितली डिफिकल्टी आसता. आज पेरेंट्साच्या मुखार कितल्यो सोशियल प्रॉब्लेम आसतात. इतले सगळे प्रॉब्लेम आसतना आपल्या भुरग्याक स्विमिंगान पुलार व्हरप, तांकां थंय वॉश दवरप, हें करप, इट इज नॉट ए जोक. आनी म्हणून आमी तरी वी मे बी ऑर्गनायझर्स, बट अल्टिमेटली विदाउट स्विमर्स एंड विदाउट देयर पेरेंट्स वी कांट विन द मेडल्स. एसएजी भुरग्यां खातीर करता त्या एक्टिविटींचेर खेळा संचालक प्रभू देसाई उलयलो. has come with 5 gold, 7 silver and 6 bronze medals. So what a big medal I would say, and the credit must go to the Swimming Association as much as it must go to the athletes themselves, the swimmers and divers themselves. And I would like to take some credit to the Sports Authority of Goa. But I must say that the parents, the students, the association and the Sports Authority of Goa have gelled very, very well. And once there is this kind of gelling, and the coaches of course, the teachers and the coaches, so once there is so much of gelling, so well everyone would gel that such kind of performance would come. प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फट्टे. ह्यो खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट व्हॉट्सॲप, ट्विटर, फेसबुक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह पळोवपाक मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करात. नमस्कार.